नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार। गोवा बोर्डचे म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 2024-25 वर्सा नवे शैक्षणिक धोरण लायतले चालीक। सगळ्या शिक्षकांक नवे शैक्षणिक धोरणाचे खास दितले प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती। ओसीआय कार्ड धारकांची भाजपान करूंक ना फसवणूक। शुद्धीपत्रकात प्रस्ताव न्हयकारूंक नाशिल्ल्यान गृह मंत्रालयाच्या विचारा उपरांत घेतले निर्णय। मुख्यमंत्र्यांचे विधान। चाकोड्याच्या रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी देंवली। रगाडा न्हंयचेर उदकाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांचे उदका खातीर हाल। फातोड्या सान चलयेच्या अपहरण प्रकरणात आसामाच्या दुबाविताक फातोड्या पुलिशेन केली अटक। चलयेची सुटका फुडलो तपास सुरू। सांतिनेज वाठारांतल्या ताडमाड महादेवाच्या घुमटेचेर चोरांनी मारलो हात। कुलूप कातरून फंडपेटी फोडून फारायली रोख रक्कम। आनी आंब्याक आधारभूत किंमत दिवपाचेर जातलो विचार। आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान हे विशयाचेर विचार करप शक्य ना, जाल्यार शेतकारांनी आंब्याच्या उत्पादनाचेर दिवचे लक्ष। मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। आता खबरो विस्तारान। मुळाव्यो सुविधा आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेची व्यवस्था पळोवन अंदू इयत्ता 9वी सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो निर्णय सरकारान घेतला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। जाल्यार वोकेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कला शाखेक 9व्या शिक्षणीक धोरण ऑगस्ट मेरेन सुरू जातलें आनी हेरांक जुना सावन सुरू जातलें। उपरांत सगळ्या शिक्षकांक खास नव्या शैक्षणिक धोरणाचे प्रशिक्षण दितले। तशेंच 180 शिक्षकांची भरती फास्ट ट्रॅक पद्दतीन जातली आनी 11वेच्या प्रवेश प्रक्रियेचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो, अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। एनईपीच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसलेल्या ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटींगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान एनईपी इम्प्लिमेंटेशनाचेर डिसिजन जालें। ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट वोकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 सब्जेक्टांचो फक्त प्रश्न उरतालो ताका टिचरांनी येवचो। वोकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या पयलीं टिचर्स ना तो टिचर्स दिवपाचो ठरला। फक्त तातूंतल्यान हे सगळे 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातली शिकोवपा खातीर। पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टिचर नासल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम आसा। इंटरडिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आनी तांचो एडिशनली जो हिस्ट्री आनी जॉग्राफीचो टीचर जो आहा ते सब्जेक्ट मर्ज जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनींग दितले। आनी आर्ट टीचर जो आसा पयलीं जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टीचर तांकां आमी आमच्या SCRTच्या मार्फत अपॉयंट करून ह्या सगळ्या स्कुलांनी तो टीचर दिवपाचें डिसिजन जालें। सो एकंदर NEP 2020 ते इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्डांतल्यान ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतलां। सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोन आमचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन तांकां वेवस्थीत रित्या हो विशय समजून सांगतले। सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एज्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो। दुसरें एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एज्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जालें। गव्हर्मेंट हाय स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 सुमार टीचर्स रिक्रुटमेंट उरले ते फास्ट ट्रॅक करपाक लायला। SCRT ऑटोनॉमस बॉडी कमी करपाक लायला। आमचे डायट इन्स्टिट्यूट हे SCRTच्या अंडर हाडपाक लायला। ते ऑटोनॉमस आसल्या कारणान ते पोस्ट जाता तितले बेगीन भरपाक जातले। अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यो स्पीडअप करप हे आमी नेटान सुरवात केल्या, जेणे करून फास्ट ट्रॅक करून सगळी एज्युकेशनांतली जे आहा पळय न्हू जून म्हयन्यांत एज्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व उरलेले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणां कडल्यान थोडेशे रिजॉल्व 11वेच्या एडमिशनाचे कन्फ्युजन आमच्या डिपार्टमेंटान ताका ऑलरेडी प्रिन्सिपल ताका सांगून तो विशय रिजॉल्व करतले। खंयसरूच प्रॉब्लेम कांयच ना। चुजींग ऑफ सब्जेक्ट तांकां टायम टेबल एकदां सेट केलो आसत जाल्यार सब्जेक्ट चूज करपा खातीर तांकां इजी वयचे, हाच्या खातीर तांकां गायड करतले। ओसीआय कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक करूंक ना अशें म्हणीत विरोधकांच्या टिकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली। शुद्धीपत्रकात खंयच प्रस्ताव न्हयकारूंक नाशिल्ल्यान गृह मंत्रालयाच्या विचारा उपरांत निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सात काढलेली. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सान रिवोकेशन आणि सरेंडर सर्टिफिकेट चलता हे काढले. दुसरो सर्क्युलर जो हा परत एक जो आहे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सान काढलो. इट इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री. तांच्यांनी ना म्हणून ना एक आम्ही लक्षात घेवपाक जाय. त्या खातीर खंयसर हांगा फटयले बिटयले हेजो प्रकार ना. होम मिनिस्ट्रीचो प्रोसेस सुरवात आसा. होम मिनिस्ट्री तेजेर फायनल डिसिजन घेतली. इट इज अंडर कन्सिडरेशन म्हणटा ते होम मिनिस्ट्री कडेन आमी डायरेक्टली कम्युनिकेट करीत आसा. सो होम मिनिस्ट्री जाता तितले बेगीन तेजेर डिसिजन दितली फॉर द रिवोकेशन सर्टिफिकेट कन्सिडर करची आमी प्रयत्न करीत आसा. तेजेर कोणीच लिपोवन दवरूं नासले. वयल्यान हांवें ट्वीट करच्या पयलीं दोनूय नोटिफिकेशन ते आमकां लिपोवन दवरता तेजो प्रकार नासलो. थँक्यू. साकोड्ड्या पंचायत वाठारांतल्यान व्हांवपी रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी अंदू पयलेच फावट सामकी देंवल्या. रगाडा न्हंयचें उदक आटिल्ल्यान बारा भूमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आनी कार्यामळ भागांतले लोक उदका खातीर तानेल्यात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. हर घर जल आणि अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हेच काय ते सरकार असो प्रश्न सध्या रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक पडला. रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचेर सामकीच हावळ आयल्या. बारा भूमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आणि कार्यामळ ह्या भागात उदकाची पुरवण करपी प्रकल्प फाटल्या शेनवार सावन बंद दवरिल्लो. टँकराची सोय केल्या मात तेय धड उदक लोकांक पावत हाची शाश्वती नासता. पिवपाचें उदक सोडून दियात खंय, कपडे धुतलो जाल्यार रगाडा न्हंयच्या रेब्यान ते बुडोवन काडचे पडटात अशें गांवांतल्यो बाबड्यो जाणट्यो बायल्यो सांगतात. अशें तरेन हें पाणी घरान दंपार जेवता ना हें पाणी उगळाप पिळाप करून एकटी बायल घरान वचून काय करता. आमकां उदक ना पाणी ना कांय एक ना. 4 दिसांनी 5 दिसांनी येता. आनी न्हंयक उदक आसा तें कपडे म्हणपाक खंय आसा रेब्यान बुडोवन हाडटा ते विचारता न्हू म्हाका. मदला वाडा हांगा बांदिल्लो 1 MLD उदका पुरवणेच्या पंपाक लागून गांवच्यो बायो आडटात आणि शेतां भाटां खातीर लेगीत उदक मेळना. रगाडा न्हंयची पातळी देंविल्ल्यान थळाव्यांच्या उदका खातीर सामकेच हाल जाल्यात. आटिल्ल्या उदकाचो हो प्रश्न सुटावो करपाक बंदारो बांदचो अशें थळावे म्हणटात. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करून रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात. लागून उदक तेंच्यानी सगळें ओडून काडला आनी ते सगळ्याक पावयता आनी आमचे बांयो बी सगळे सुकता. आतां सद्या न्हंयक उदक ना. उदक ना म्हणून आमी तांकां कितें हें केलें सांगलेलें की आमकां पयलीं बंदारो घाला आनी मागीर तुमी उदकाचें हें चालू करा म्हणून. बंदारो घालतरी प्रश्न मिटता. बंदारो घाली जाल्यार प्रश्न मिटतलो. पूण रगाडा न्हंय जी आसा ते न्हंयक बारीक बारीक फोडकुलां तयार जाल्या आनी तितून उदक साठोवन उरला. ती निवळ करपाची गरज आसा. तेन्ना करून तेणी करून तें सगळें उदक सकयल व्हांवपा जाय आनी वेवस्थीत ते पंपाक मेळपा जाय. मदला वाडा जे हांगा आसा लोकांक ह्या भागांतल्या लोकांक उदकाची समस्या जाल्या ते तुमी पळयता की रगाडा न्हंयचेर हे सगळे साकोडा वासी अवलंबून आसा. लोकांली भाटां आसा, लोकांली कुळांगर आसा, सगळीं आसा. पूण रगाडा न्हंयचे पंप जेन्ना उदक मेळटा तेंची बांय फूल आसता. रगाडा न्हंयेक जेन्ना उदक आसता तेन्ना आतां पळोवपाक गेल्यार हो मदला वाडा जेन्ना प्रकल्प जाला तेन्ना जेन्ना पंप स्टार्ट मारता ते उदक सगळें खेचून तो पंप घेता तेन्ना तेंची बायोय सुकता अशें तेंचें हें आसा. जाता तितले बेगीन रगाडा न्हंयेक जितलें उदक येतलें तितलें हे लोकांक सोयीस्कर आसतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. व्हडले व्हडले पूल, लखलकाट करपी उदरगत, हर घर जल आणि अंत्योदय तत्वाक आमकांच सरकारान गृहीत धरला काय? सरकाराक मतां मारपा इतलोच आमचो उपयोग काय असो प्रश्न उदका खातीर वळवळे काडपी ह्या गांवांतल्या जाणट्या बायलांक पडला. मत घालून हे करून आमची मारून आमी फुकट आमकां उदक ना पाणी ना कांय एक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फातोडेच्या सांचलेच्या अपहरण प्रकरणात आसामाच्या रवी कुमार नायक हाका फातोड्या पुलिशेन अटक केली. आपली चली बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ तिच्या आवयन आयतारा फातोड्या पुलिशेंत केल्ली. ते प्रमाण पुलिशेन सोद मोहीम सुरू केल्या उपरांत बिरेस्तारा मडगांवच्या विशाल मेगा मार्टा कडेन आशिल्ल्या एके कुडींत ती चली सापडली आनी दुबावितान थंयच्यान पळ काडिल्लो. मजगतीं शुक्रारा फातोड्या पुलिशेन ताका अटक केली. फातोड्डा पुलीस स्टेशनार आमी एक केस रजिस्टर केल्ली रिसंटली. तेजे एक आवय आसा ती आपली सुरमाला देवी आनी कंप्लेंट फायल केली की आपली चली 15 वर्साची चली मिसींग आहा म्हणून. सो मिसींग आहा म्हणून आमी तेजे रजिस्टर आतां सिन्स मिसींग जालें म्हणून आनी मायनर आमी सोमते FIR घातले भितर. FIR रजिस्टर करून तेजे आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करून तितून आमकां 1-2 दिसांनी आमकां तेजे डिटेल्स फुडें मेळ्ळे आमकां की अशें ते भुरगे ते चली आहा ते कोणा वांगडा फ्रेंडली आशिल्ले म्हणून. सो अशें करून आमी तेजे बॉयफ्रेंडाचे डिटेल्स काडले आनी बॉयफ्रेंड डिटेल्स काडून आनी एक 2 दिसान आमी टॅक्निकल सर्वेलन्स बी करून सगळे आमच्या भुरग्याक आमी ताका एरेस्ट केलो. राती लेट नायट एरेस्ट केलो. ताका एरेस्ट करून आमी आतां ताका फुडले कारवाई चालू आसा आनी ते चलयेक बी आमी अशें ते मेडिकली बी करतले आसा आनी हे भुरग्याचे फुडले कारवाई जातले. वो भुरगो तेजें नांव आसा आमचो एक रवी नायक तो आनी नेटीव ऑफ आसाम रावतालो गोंयांत प्रेझेंटली. सो तेजे फुडले आमचें इन्वेस्टिगेशन डिटेल इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेजे आनी कितें खंय इन्वॉल्वमेंट आसा आनी कितें आसा जाल्यार तेजें व्हेरिफिकेशन चालू आसा. आता खंय कळ्ळें तुमकां आनी खंयच्या केसी बी वो आसा आमी ते व्हेरीफाय करता चॅक करता तेजे. सो आतां आमी आतां लेट नायट ताका एरेस्ट केला न्ही. सो तेजे वयल्यान आमी सगळे पुलीस स्टेशन आनी आमचे CCTV आसा तेजे आमी तेजें व्हेरिफिकेशन काडटले तेजें. सध्या गोंयांत चोरयेचें सत्र चालूच. शुक्रारा पणजेच्या सांतिनेज वाठारांतल्या ताडमाड महादेवाच्या घुमटेचेर चोरांनी हात मारलो. दाराचे लॉक कातरून चोरांनी फंडपेटी फोडून भितर आशिल्ली रोख रक्कम फारायली. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर ताडमाड शिवाची घुमटी आशिल्लो रस्तो बंद केला. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांचे यो वच जायना. हाचोच फायदो घेवन चोरांनी हो चोरयेचो डाव साधलो. गोंयभर सध्या चोरांनी धुमाकूळ घातलेलो आसा. दर दिसा एक तरी चोरीची घटना फुड्यान येता आनी आतां हे चोर पावल्या स्मार्ट सिटीन म्हणजे पणजेन. काल राती पणजेच्या सांतिने हांगासर ताडमाड शिव मंदिर जें आसा त्या शिव मंदिरान चोरी जाली. सध्या सांतिनेज हांगासर काकुलो मॉल जो आसा तो काकुलो मॉल ते टोंका जंक्शन ह्या रस्त्याचेर स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत सिवेज पायपलायनीचें काम चालू आसा. आनी हे ताडमाड शिव मंदिर जें आसा ते काकुलो मॉलाच्या मातशें फुडें गेले काय हे ताडमाड शिव मंदिर आसा. हे सगळ्यांक परिचीत आसा आनी सगळ्यांक फेमस आसा. सध्या हांगासर काम चालू आसल्यान हांगासून येरादारी कसली जायना, लोकूय कमी आसता आनी हीच संदी साधून काल राती चोरांनी ह्या ताडमाड महादेव मंदिर जे आसा ह्या मंदिराची कुलूप तोडून जी फंडपेटी आसली ती फंडपेटीच चोरून व्हेली. जाल्यार ही जी घटना जी आसा ही काल रातची घडलेली आसा आनी हेची कागाळ पुलिशेन केल्ली आसा आनी पुलीस फुडलें इन्वेस्टिगेशन करीत आसा. ह्या चोरेचो फुडलो अपडेट जो आसा तो आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. गोंय सरकाराच्या शेतकी संचालनालया वतीन गोंयांत 17 आनी 18 मे कला अकादमीत 2 दिसांचे राज्य पावण्यावेले मँगो शोचे आयोजन केला. जाचो उद्देश गोंयांत लागवड केल्ल्या विविध थळाव्या आंब्यांच्यो जाती वळखप आनी तांची देखभाल करप असो आसा. आंब्याचें क्षेत्र वाडोवपा खातीर दर्जेदार उत्पादन आनी मार्केटिंगा खातीर एकात्मीक दृश्टिकोन सुलभ करतलो आनी शेतकारांक योग्य परतावो मेळटलो असो ह्या मँगो शो घडोवन हाडपा फाटलो हेतू आसा अशें शेतकी खात्याचो संचालक नेविल आफोन्सोन हांणी सांगलें. हे आमचें गोवा मँगो शो 2024 ह्या वर्साक आमी आयोजीत केल्लें आसा. हाचो मेन उद्देश म्हणल्यार गोंयचें मँगो प्रोडक्शन आंब्याची लागवड आसा ती लागवड वाडोवपाक आनी आंब्याचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर आनीक तशेंच
आमच्या गोंय जरी धाकटें जालें जाल्यार तातूंत आमच्यो सुमार गोवा ICR आसा ताणें 75 लोकल वरायटीज हेरिटेज वेरायटीज तांणी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसात आनीक सोका जशें दीस वर्सां गेलीं तशें सगल्यो वरायटी लोक कमर्शियली वेवसायीक पद्दतीन रोयनात. फक्त मानकुराद एक वेवसायीन पद्दतीन कमर्शियली रोयतात, आफोंस रोयतात, मांगिल्लार रोयतात, अशे कांय थोड्यो वरायटी आसात. पूण ह्यो सगल्यो वरायटी सामान दवरपा खातीर आमचें एक मोटोय जावन आसा हांगा. त्या खातीर गोंयांत ज्यो तितल्योय गोंयच्यो लोकल वरायटीचे लोक रोयतात त्यो फ्रॉम काणकोण पेडणे सगळ्या तालुक्यांतल्यो एकठांय करपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आसात आनी हांगा त्यो आमी प्रदर्शीत केल्ल्यो आसात. माय नेम इज नेस्टर आंजल. हांव फार्मर. म्हजो फार्म दोंगुर्ली आसा. थंय म्हजे लागीं 700 झाडां आसा आंब्याचे एंड अराउंड 70 वरायटीज. हो एक्झिबिशनान हांवें अराउंड 22 वरायटीज डिस्प्ले केल्लो. सो but what is happening every year, the crop is becoming bad to us because of the weather. So hopefully let's see what happens in the future. What is the situation this year? This year is very bad actually. It's worse than last year. And what has happened, the crop is going further behind, means it's getting late every year. So then what happens is, like, previously the mango and cashew season used to overlap, but now because the cashew season already over, the monkeys and other wild animals have started attacking the mango, so I'm losing a big amount of crop. This is a new problem. It's not a new problem, but it's becoming worse. Monkeys were always there, but the things are becoming worse nowadays. What about the price of mango? Mango price, okay, but I should have that much mangoes. I used to sell about 1 lakh mangoes a season. This year if I sell even 20,000 will be a big great deal. शुगर देंवतली सकाळची खायात रातचे वचचे पडना कित्याक न्हिदले कडेन तूं चक्कर तुगे देंवची तूं थंय थंड तूं सांबाळून दनपारची खायात सकाळची खायात मानकुराद तेच आं आमा हे मानकुराद हय आनी आफोंस ते येता पळय थोडे रत्नागिरीचे येता आमचे आसा पळय वेगळे तरेचे हांगाय आसा आनी थंय घोटाचो सादो करपाक हय आनी बाकीचे पळय आसा आंबे कितें वेगळे तरेचे आसा कोण आसा आनी कितें आसा हे आमी प्रयत्न केले आमच्या डिपार्टमेंटान प्रयत्न केल्यात. डायरेक्टर कितलीशींच म्हाका दिसता लाखांनी झाडां लायिल्लीं आसतलीं इतल्या वर्सां. आमी गोंयांत पळयात ते वयते झाडां दिसता ताका लागून लोक सुद्दां मारतात, कोण आमी मारता कोण आनी कितें मारता तर पूण आमी ते चालूच एक आमी तांकां चड आनी लावपाक लायता आमी चड जावचें म्हणून आंब्याचें आमी हें करतात आनी आमचो गोंयचो आंबो जे आतां ट्युरिस्ट येतात तेणी खावचो. ट्युरिस्टांचो भायर धाडचे, विमानान भायर धाडचे, अमेरिकेक धाडचे आनी खंय धाडचे आमी एकदम बरें. आंब्याक आधारभूत किंमत दिवपाचेर विचार जातलो. सध्या आचारसंहिता लागू आशिल्ल्या हे विशयाचेर घोशणा करप शक्य ना. तशेंच शेतकारांनी आंब्याच्या उत्पादनाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मँगो शो 2024 वेळार सांगलें. दाखोवन दिलें की जवळपास 75 तरेच्यो व्हरायटी गोठा पासून मानकुराद पर्यंत ह्यो गोंयांत जाता आनी ताज्याय पासून वेगवेगळे 350 तरेचे प्रॉडक्ट आंब्याच्या पासून आमी तयार करपाक शकता. काजूचो बारकेलो कारखानो घालपाचो ह्याच युनिटा कडेन करतले, पण फूड प्रोसेसींग ह्या युनिटा कडेन पळयता आसतना जितके रॉ मटेरियल्स गोंयांत जाता किंवा नेबरींग स्टेटींत जाता the food processing is 70% subsidies in the government of India and they all of that support the government of provide इनकम तयार आसा. हातूंतल्यान जर आमी केले जाल्यार तो खूब मोठो बदल हो गोंयांत आमी एग्रीकल्चराच्या बाबतींत करूं शकता. ताका लागून गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक इंटिग्रेटेड फार्मींग हो कन्सेप्ट आमी इंटिग्रेटेड फार्मींग कित्याक म्हटलां अजूनय गोंयकार एग्रीकल्चर कमर्शियल पद्दतीन कशें जावचें हाजे कडेन लक्ष दिना. आंबे आसत किंवा काजी आसत आमी जे आमच्या आज्यान लायल्या किंवा पणज्यान लायल्या त्यो तातूंत फायदो आसा. आमी लायला आतां आमी जर लायले ना जाल्यार आमच्या सेकंड जनरेशनाक ती खावपाक मेळचे ना. कारण तुमी जर पळयशात जे लायल्ले तेजे प्रोडक्शन आतां अर्द्याक जालां. आमी सगळे जाण फक्त खंयचेय प्रोडक्शन काजूचें आसूं किंवा आंब्याचें आसूं म्हणून काजी दाखोवपूच ना किंवा म्हणून आंबे दाखोवपूच ना हे उतर आमच्या तोंडांतल्यान सहज येता. पण वर्सभर ज्या पद्दतीन त्या काजूची किंवा आंब्याची जी आमी काळजी घेवपाक जाय ती खरेंच काळजी घेतल्या काय नाही हाज्या कडेन कोणूच पळयना. हाज्या खातीरय तांकां ट्रेनींग जाय ती आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाच्या तालुका लेवलाचेर दिता.
दुरुस्ते खातीर कांय ते बंद आशिल्ल्या मडगांव रवींद्र भवनांतले सभागृह 22 तारखेच्यान नाट्यमोगां खातीर उक्ते करतले. प्रेक्षकांक बसपा खातीर 1069 बऱ्या सिटांची सुविधा जाल्यार खासा क्षमतेच्या लोकां खातीर 6 सिटांची सोय केल्या. आवाज येवजणेची लेगीत बऱ्या तरेन दुरुस्ती केल्या अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. फर्स्ट थिंग that पाय थिएटर्स ऑडिटोरियम जो गेले आयच्यान धरला जाल्यार 1 म्हयनो 18 तारखेक बंद करना पयलींच्या. So today we are on 17 तारीख आसा आणि we are starting that auditorium for public, opening for public after renovation, कितें repairs करतात ते करून from 22nd of this month. तातूंत काम जे आमी केलें तें फुल स्टेजीचो फ्लोर वुडन तो काडून सगळो नवो बसयला रायट फ्रॉम द बॉटम म्हणजे बेज पसून परती करून सगळो नवो केला. टिकूड फ्लोर सुद्दां पॉलिश ताजे नंतर आमी ताजे भोंवतणी सगळी रफ आशिल्ली सगळी धूल येताली म्हणून ताजे टायलिंग कंप्लीट जालें. ओके ताजे नंतर ऑडिटोरियमाचे सीट्स रिपेर करपाक 36 मोडिल्ले सगळे सीट्स रिपेर जावन नाव ऑडिटोरियम इज अवेलेबल फॉर 1069 सिटिंग कॅपॅसिटी. तातूंत आमी आनी केलां की 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर डिजेबल पर्सन. ताका व्हायट कवर घालून ताजे डिजेबल लेबल घालून ती भितर तुमी सरतात मदीं ताचे थंयच पयलीं 6 सीट्स तांचे खातीर दवरल्या. तितले नुसार आमी तांकां रॅम्प प्रोवायड केल्लो आसा रायट फ्रॉम द पार्किंग स्पेस टू दॅट तो केल्लो आसा. तांचे खातीर त्या लेवलीचेर सकयल टॉयलेटूय आसा दॅट इज ऑल्सो डन सायमल्टेनियसली. आर्टिस्टांक भितर ऑडिट क्लीन रूम सगळ्यात AC नवीन बसयल्लो आसा, रिपेंट केल्लो आसा, टॉयलेट सिटींग अरेंजमेंट तांकां मॉनिटर सिस्टम जातलें आयकुपाक येना स्टेजीचेर स्टेजी कितें चल्लें तें एंट्री केन्ना आसा ती कळपाक लागली थंय भितरूय तांकां सावंड आयकुपाक येता. सगळ्यो ह्यो गोश्टी आमी बरोबर केल्ल्यो आसात. हवामान खात्यान उक्तायल्लो अदमासा प्रमाण शुक्रार शेनवार वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. 23 मे मेरेन मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा पणजेंत चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आशिल्लें. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. मान्सून आगमनाबद्दल आपण एक प्रेस रिलीज आपण इश्यू केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण सांगतोय की 31 मे पर्यंत म्हणजे 31 मेच्या आसपास मान्सूनचं केरळमध्ये आगमन होण्याची आपण फोरकास्ट दिलेला आहे. आणि त्याच दरम्यानमध्ये आपल्या गोवा रिजनवरती पुढच्या म्हणजे आजपासून म्हणजे आजच्या या दिवसापासून पुढचे 7 दिवस पावसाची सुद्धा एक काही भागावरती पावसाची आपण चिन्ह देतो. आणि पुढचे 3 दिवस आपण थंडरस्टॉर्म आणि लाईटनिंग याची वॉर्निंगसुद्धा देतो आहे. सोबत मच्छीमारांसाठी सुद्धा आपण पुढचे 5 दिवस समुद्रामध्ये न जाण्याची विनंती करतोय. 40 ते 50 ते 60 किलोमीटर वेगानं वारे तिथं वाहते आहे. आणि या संदर्भात सुद्धा मच्छीमारांना आपल्याकडनं 5 दिवसासाठी समुद्रामध्ये न जाण्याची एक सूचना दिलेली आहे. पर्यटकांसाठी एकच आहे की आपण हे पुढचे 3 दिवस थंडरस्टॉर्म लाईटनिंग देतोय. सो या दरम्यान जे पर्यटक बाहेर आहेत किंवा डायरेक्ट एक्सपोज टू लाईटनिंग वगैरे आहेत मोकळ्या भागावरती आहेत. सोबत एक म्हणजे जसं एक आहे की समजा आपली बॉडी ओली असेल किंवा समुद्रातनं जे बाहेर लोक असतात आपण झाडाखाली थांबलो किंवा हे मेन अट्रॅक्शन असतं लाईटनिंगला किंवा जास्त लाईटनिंग स्ट्राईक होण्याची जास्त चिन्ह असतात या दरम्यान. सो आपल्या सर्व पर्यटकांनी किंवा जे पर्यटक मॅनेजमेंट करणारे जे ऑथॉरिटीज आहेत त्या सर्वांनी याची थोडीशी काळजी घेतली पाहिजे किंवा आपल्या आसपास जर लाईटनिंग वगैरे होत असेल तर सुरक्षित भागावरती थांबलं पाहिजे. आणि सगळ्यात याच्यामध्ये स्वतःची सुरक्षता आणि आपल्या परिवाराची सुरक्षता याच्यावरती जास्त भर दिसला पाहिजे. आणि जर आपल्या कुठल्याही पर्यटकांना किंवा आपल्या जे त्यांचं मॅनेजमेंट करणारे आपले जे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लोक आहेत ते त्या उपस्थित आहेत त्यांनी जर लाईटनिंग आपल्या भागावरती दिसतंय किंवा क्लाउड अप्रोचिंग आहेत आणि जास्त लखलखाट विजांचं वगैरे दिसत असेल तेव्हा सुरक्षित स्थानावरती थोडंसं लोकांना जर नेलं तर त्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून आणि एकंदर जे काही आपण जे अपरिचित घटनांपासून वाचण्यासाठी आपण याच्यावर योग्य दक्षता आणि खबरदारी घ्यायला हवी.
बोरये आणि लोटले गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन बोरये जावपी नव्या पुलाक खर विरोध केला. लोटले पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरोवन कामाचो आराखडो गरजेची परवानगी आणि हेर माहिती मागल्या. फकत कोळशाची येरादारी सोपी करपा खातीर हो नवो पूल बांदतात आणि बोरये गांवाक कोल हब करूंक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या पुलाक लागून पुराय बोरी गांव काबार जातलो आणि अशें जाल्यार आमी सगळे गांवचे लोक ओगी रावचे नात म्हणून तांची शिटकावणी. लोटले गांवांत एक वरिश्ठ स्पेशल ग्रामसभा जाली. ते ग्रामसभेंत थाराव घेतलो की हो जो हाय लेवल ब्रिज जावचो आसा तो आमकां लोटलेकारांक आनी इवन बोरयेकारांक दिवंक फायद्याचो ना. हो ब्रिज फक्त कॉर्पोरेट साधकांक आनीक कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक. म्हणटच आयज हांव इन शॉर्ट सांगूंक सोदतां की हेजी क्रोनोलॉजी कशी आसली. आमची 29 ऑक्टोबर 2023 मिटींग जाली. इमिडिएटली 31 ऑक्टोबर पंचायत लोटले गांवचे पंचायतीन सरकाराक लेटर बरयली. तशीच दिल्ली पर्यंत मिनिस्ट्री ऑफ तांकां लेटर बरयली सांगून की आमकां ह्या ब्रिजाची गरज ना. आनीक आमचो हो जो प्रपोज ब्रिज आहा न्ही तो आमच्या गांवच्या शेतांतल्यान वयता आणि ही शेतां आमचे आयज पर्यंत हो लोक रोयता आणि शेतांचेर जेता. तेजे उपरांत रोखडीच नोटिफिकेशन पब्लीश जाले उपरांत गांवच्या एकल्यान म्हाका दिसता 100 वयर ऑब्जेक्शन फायल केली. पंचायतानूय ऑब्जेक्शन फायल केलें फॉर लँड एक्विजिशन. तशेंच टेनन्स एसोसिएशन आमची नो टेनन्स एसोसिएशनां 9 टेनन्स एसोसिएशनांनी ऑब्जेक्शन फायल केलें. तो 2 दीस जाले आमी आडयत आहाय. हे हिंगा डिमार्केशन करूंक येयला. आमी तांकां स्पश्ट सांगला की आमकां ऑर्डर कॉपी दी आनी मागीर आमी पळोवया कितें. ह्यो कोत्ता तो राहुल बाबान आख्खे एक्सप्लेन केला तो कित्याक करचे लागून. पूण आमकां ह्यो ब्रिज नाकात. आमकां ह्यो रस्तो नाकात हिंगा. आमी युनायटेडली सांगता की आमकां नाका. तांकां 20 कोटी मेवलेले आहा तो ओल्ड ब्रिज सारको करूंक. ही न्यू हाय लेवल ब्रिज कित्याक जाय. हाय लेवल ब्रिज कित्याक मोरगांव टू पोंडा वचोंक हिंगसा वयतले लोटलेच्यान वयतले ते सारकें ना. 5-7 वर्सां जाली की आमकां बोरये गांव आमकां कोल हब नाका करूंक आनी आमी रेजोल्युशनूय घेतला करून आमी आउटरायटली अपोज केला की हिंगा कोल हब नाका. आतां हिंगा स्पश्ट दिसता की आमी कोल हब करूंक सोदता हिंगा आनी आमी झगडटले आमचे दुसरे पिळगे पासत आमचे ल्हान भुरग्यां पासत फ्युचर जनरेशन. आतां एश कोन आमी काल डिमार्केशन पळयला ते आख्खे बोरी गांव ह्यो मुरमा वयलो गांव आनी आख्खे बोरी गांव काबार जाता. आमकां नाका ह्यो न्यू ब्रिज. आमकां नाका ह्यो हाय लेवल ब्रिज. ह्यो हाय लेवल ब्रिज आहा स्पश्ट सांगता तो न्यू हाय लेवल ब्रिज. आमकां तो ब्रिज आहा तांकां रिपेर करूंक 20 कोटी दिला. तो चालू करचो ते काम चालू करचें आनी तो यूज करचो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.